हांगासर आमी सांकवाडे हेल्थ हांगासर आसा आनी काल सकाळीं तुमकां हांवें बायट दिल्ली आनी सकाळीं आमी सांगलेलें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ते एक एकटो येवन वयतालो हांगासर चॅक करून वयतालो. ताका लागून आमी सगळ्यांकूच जे डिपार्टमेंट आसा हांवें डेप्युटी कलेक्टराकूय हांवें फोन केलो, DSP हांगासर आहलो आनी PI बी आहले. हांगा सगळे कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आहाय ताका हांवें आयज आतां पयलें आतांच त्या कडेन हांवें मिटींग घेतली आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जावं पोल्युशन बोर्ड, हेल्थ, पुलीस, डेप्युटी कलेक्टर सगळे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ताका आपयन हांगासर आमी एक मिटींग घेतली आनी हे मिटींगेक एक डिसिजन जालें जे कितें आमी तो प्रोसेस करपाक जाय तें सगळें आमी डायरेक्शन आमच्या जे डिपार्टमेंटाक आमी दिल्लो आसा ते आतां ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट आसा. जे आपले जे कन्सर्न डिपार्टमेंट कितें आसा तें काम करपाचें आसा तें सोल्युशनचें काम काडपाक जाय तें सगळें हांगासर पासून आमचे हांगासर चालू आसा आनी हांव फाल्यां हांगा ते परत येतले परत येवन ते आमचे वॉटर जें उदक आसा तें कमी मेवता फाल्यां कशें मेवतलें कितें जातलें हेचें सगळें डिस्कशन आमी फाल्यां बी आमकां रिपोर्ट कितें आसा आमकां मेवतलो ते प्रमाणे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ते आपलें काम करीत आसा आनी कितेंय तर आमकां सोल्युशन जाय. हे हितून आमकां सोल्युशन जाय कित्याक हो इफेक्ट आमच्या गांवांनूय पावपाक शकता. बाकी सरावंडींग हांगासर जायत्यो बांयो बी आसा जावं तोडे आसा फोंड आसा अशी जायतीं हांगासर आसा तें फुडें बी पावपाक जायना. तेवूय जाल्यार फाल्यां म्हाका दिसता आमी हें सिट्युएशन पळोवन हें फाल्यां आमी जें कितें डिजल कितें आसा मेवलां तें आमी क्लीन करपाक सोदता. तोय प्रोसेस आपूण डिपेंड जे कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा ते कोण आमी विचारूनच हें आमी प्रोसेस करतले कित्याक फायनली आमकांय तो प्रोसेस आमकां सगळे डिपार्टमेंटाकूय कळपाक जाय कशें कितें करपाक स्लोली आमी अशें करून आमी कितें आसा तेका सोल्युशन आमी काडपाक सोदता. पळयतले आमी ते डिस्कस करून हांव पंपींग करपाक शकता कित्याक पयलीं पंपींग केलें आनी मागीर इफेक्ट हें जावपाक जायना तेका सगळ्यांक डिस्कस करून पंपींग करून आमी ते बॅरलां घालून कितें दवरतले. पळय आजून फायनलायज जावना पूण कितें तर ते सपोज तें काडलें जाल्यार आमकां दुसरे फावटी आमकां मेवतलें बाबा कशें पत्तें कितलें येता कितलें आसा तें ताका लागून आमी प्रायमरी कितें दुबाव बी मारता एनी डाउट्स यू हॅव इन मायंड फाऊल प्ले जावं आनी कितें आउटलेट म्हणल्यार हांगासर 2 पेट्रोल पंप आसा आमच्या लेफ्टान 2 पेट्रोल पंप आसा आनी ते टॉप लेवलाचेर आसा तें करून इफेक्ट जावपाक शकता. आमी हांव कांय एक्सपर्ट न्हू दुसरे आमकां आमी डिस्कस करताले बरें तेवूय आमी पेट्रोल पंपचे ओनर आहा तांकांय आपयन हाडले तेवूय हांगासर येयले तांकांय सांगलें आमचे डेप्युटी कलेक्टर ऑलरेडी आमी इंस्ट्रक्शन दिलें आसा तांकां जे कन्सर्न जे पेट्रोल पंप जे आसा तांकां लेटर कर आनी तांकां आपोवन तांचे सरावंडींग जे टँक आसा तिवूय सरावंडींग ताका सायडीन डीप मारून ते कितें आतां लिकेज कितें तेंचे भायर येता जाल्यार तेवूय आमी चॅक करपाक लायला. जायते सगळे एंगलांनी आमी ट्राय केल्या वा सगळे डिपार्टमेंटाक अशें डायरेक्शन आमी दिल्लें. तें आमच्या टर्मिनला कडल्यान खूब पयस आसा ओके आनी आमची पायपलायन काय हेवटेन येना आमची पायपलायन त्या टर्मिनलान एंड जाता सो लास्ट टायम सो म्हाका दिसना आमचे सायडीच्यान कितें प्रॉब्लेम आसा कित्याक सांग आमचे टर्मिनल आनी ह्या लोकेशनाच्या मदीं जायत्यो नाला आसा ओपन नाला आसा फिल्ड्स आसा आनी जायत्यो बांयो आसा सो त्यो सगळ्यो बांयो ते सायडींच्यो आसा पळय त्या सायडीन बिटवीन टर्मिनल आनी हें लोकेशन दे आर ऑल क्रिस्टल क्लियर तितून कांयच हें ना आनी सो इन केस थंयच्यान येताले जाल्यार फर्स्ट थंय मेळोन मागीर हांगा डायरेक्ट मेळपाचें कित्याक इतले बांय चुकोवन कांय तें हांगा पावपाक शक्य ना ओपन नाला आसतना सो तें सगळें क्लियर आसा म्हणटकीर आमच्या सायडींतल्यान कितें येवपाचें पॉसिबिलिटी हांव रूल आवट करता ओके आनी आतां सिच्युएशन मॉनिटर करपाचें जें डिस्कशन जालां सो कपल ऑफ डेज एडमिनिस्ट्रेशन सिच्युएशन मॉनिटर करतलें सर तुमकां बी कितें एसिस्टंस जाय तें आमी दितले. तुमकां कितें एसिस्टंस बी दिवपाक लायल्या जावं टॅक्निकल एडवायस एक्सपर्ट एडवायस आमकां ताणें सद्या सांगलां की विटनेस करपाची क्वॉन्टिटी मेजरमेंट आनी तांकां फाल्यां तें काडूंक जाय खंय पंप करून भायर काडपाक जाय सो ते हेल्प आमी एडमिनिस्ट्रेशनाक करतले. ओके इट इज फ्रॉम युअर सायड पंप आउट करपाचें काम म्हणजे आउट ऑफ गुडविल हय आउट ऑफ गुडविल आनी एज पर एडमिनिस्ट्रेशन्स रिक्वेस्ट वी वील डू दॅट सोर्स नाव वॉट दॅट सोर्स इज दॅट वेरियस एंगल्स ऑथॉरिटीज आर इन्वेस्टिगेटींग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आसा PCB आसा WRD आसा सो अंटील दॅट इज आयडेंटिफायड इट इज नॉट रायट टू नेम एनीबडी सो लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन. एक आमकां इन्सिडंट रिपोर्ट जाल्लो फ्रॉम वेर्णा फायर स्टेशना कडल्यान की देर आर सम पेट्रोलियम और डिजल ट्रेसीस that are being found in the well belonging to the church Shindoli church which is situated at Sankwar. So accordingly my concerned departmentan सगळ्यांक आमी इंटिमेट केले सो म्हणल्यार WRD मागीर पोल्युशन बोर्ड आनी हेल्थ डिपार्टमेंट सो तांचे ऑफिशियल्स जे आसा तांणी हांगा ऑलरेडी येवन हांगा सॅम्पल्स घेतल्यात उदकाची आनी रिपोर्ट्स आर अवेटेड. सो मागीर तांणी हांगा नियरबाय ज्यो कितें बांय आसा जावं कितें स्प्रिंग्स आसा त्योय बी तांणी इन्स्पेक्ट केल्यात पूण अजून पर्यंत थंय कांय कॉन्टामिनेशन मेळूं ना ही बांय सोडली जाल्यार हांगची.
So, sir, as of now, stakeholders are finding out some clues or lagi tanking companies are petrol pumps are ताजेर भी कितें दुबाव As बाकी far as possible, contamination is concerned, there are 2 petrol pumps are located at a distance of around 500 meters to 1 kilometer. One belongs to the HPCL and one belongs to the BPCL. So तांकांय बी आज आमी हांगा आपयल्ले आज आमच्या इन्स्पेक्शनाक लागून आनी वी हॅव गिवन देम instructions to carry out the physical inspection of their storage tanks to trace out and to identify any possible seepage or leakage. फाऊल प्ले भी दिसता सर अशें कितें बिकॉज नो अदर वेल्स आर कंट्री हाजेर कितें असो That बी we have informed the police. फॉल प्ले कितें आसा जाल्यार पळोवपाक लागून ते तांचो CCTV हांगा आसा भायचे कडेन ते फुटेज आमी तांकां चॅक करपाक सांगला पुलिसांक. सर कितें एक्सपर्ट्स बीन अशें कंपनीचे सांगल्या जावं कितें The BPCL and HPCL तांची एक्सपर्ट टीम आसा सो वी वील बी रायटिंग देम टुमोरो टू कंडक्ट द इन्स्पेक्शन विथीन 2 days दे वील कंडक्ट द इन्स्पेक्शन सबमीट द रिपोर्ट. खंयचे ऑथॉरिटी आशिल्ले सर आज मिटिंगेन आज पोल्युशन बोर्ड आशिल्ले WRD आशिल्ले मागीर हेल्थ आशिल्ले इवन सिवील सप्लाय तांचे आशिल्ले. सर हे आतां भरला ते उदीक काडटले पेट्रोल काडटले काय ती लेवल चॅक करता. आमी फाल्यां म्हळ्यार परत लेवल चॅक करतले आनी आफ्टर दॅट वी वील डिसायड वेदर टू पूल ऑल द वॉटर्स. डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग चेअर केली आणि सगळे स्टेक होल्डर्स आशिल्ले ते आशिल्ले मिटिंगेन सायडीचे पंप्स ZYL तांचे रिप्रेझेंटेटीव आपयले. सो बेजिकली आतां आमची प्रायोरिटी आसतली इन्क्वायरी करून म्हळ्यार खंयच्यान हें कंटेमिनेशन जाता ते आयडेंटिफाय करपाचें आनी ते प्लग करपाचें. हो तुका हांगा दिसता बायन दिसता ते ताजो आउटपूट खंयच्यान ओरिजिनेट जाता हे पयलीं प्लग करपाक जाय आयडेंटिफाय करून. त्या प्रमाणे आतां फाल्यांच्यान हो प्रोसेस स्टार्ट जातलो हे करपाचें आयडेंटिफाय. डेप्युटी कलेक्टर इज गोइंग टू रायट टू द कंपनी HPCL BPCL आनी तांचे टॅक्निकल जे स्टाफ आसा ते येतले आनीक ते हे करतले कितें ते खंयच्यान सोर्स कंटेमिनेशन जाता ते आयडेंटिफाय करपाक एटेम्प्ट्स करतले. एज ऑफ नाव कितें तरी प्रायमरी हिंट बी कितें मेळ्ळा तशें हिंट्स कांय मेळूना बट पयलीं आमचें लक्ष वता लागीं खंय पेट्रोल टँक किंवा रिजर्वोयर हेजे पेट्रोलियम प्रोडक्टाचे आसा त्या प्रमाणे एटलिस्ट फॉर टायम बींग आमकां एक लागीं आसा म्हणटा ZYL आसा 2 वयर पेट्रोल पंप आसा हाजे पयलीं रूल आवट करचें पडटलें नियरेस्ट. हें मेळना जाल्यार मागीर फुडें दुसरे सोर्स. सर तुमी CCTV चॅक करतले म्हणजे कितें आसा सस्पेक्ट दिसता. तशें ना पुलीस काम म्हणल्यार सगळें आसता सस्पिशियस पयलीं आसता सो तो एक पार्ट ऑफ रुलींग आवट. तो आमचो कंटेमिनेट जाले आमी तशें म्हणना की कोणें हाडून घातला म्हणून बट आमचो तो तपासाचो भाग आसता. आनीक बाय बीन खंयचे कंटेमिनेट जाले ना तरी आतां वॉटर सोर्सान रिसोर्स डिपार्टमेंटान केल्ले ते तांकां आतांच्या पर्यंत त्यांच्या चवकशीन अशें कांय नियर बाय वेल्स कंटेमिनेटेड दिसूना तांकां.